इजिकियल एकल्या मनशाक आपापली जबाबदारी. चॅप्टर 18. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. ताणें अशें म्हणलें, पुर्वजांनी तोन्यो दाखो खेल्ल्यो आनी भुरग्यांचे दांत शिणशिणले. ही म्हणणी इस्रायलाच्या देशांत बोगोर बोगोर कित्याक उच्चारतात तुमी? म्हज्याच जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्प देव. इस्रायलांत ही म्हणणी आनी केन्नाच तुमी उच्चारची नात. पळयात, सगळे जीव म्हजे, बापायचो जीव आनी पुताचो जीव हे दोनूय म्हजे. पातक कोत्ता तोच मोगतलो. कोण एक मनीस प्रमाणीक जाल्यार तो कायदे पाळटा आनी निती प्रमाणें चलता. तो दोंगरांचेर वचून जेविना आनी इस्रायलाच्या घोराण्याच्या कुड्ड्या देवांक तो आपले दोळे उबारिना. तो आपल्या पेल्याचे पोतिनी परद्वार करूंक ओडिना वो म्हयन्याचें जाल्ले बायलेशी वचना. तो कोणाकूच जुलूम करिना. घाण दवरलोलें तें पोत्तून दिता. कोणाचें चोरून काडिना. भुकेल्ल्याक आपलेंच जेवण दिता. विंगल्याक न्हेसूंक पांघरूंक दिता. तो उश्णें दिता पूण लाभ घेना. रिणाचेर व्याज मागिना. वायट करिना. मनशां मोदें सारकी नीत करून दिता. मनशा कायद्या प्रमाणें चलता आनी खऱ्या मोनान म्हज्या आज्ञांक पालो दिता. असलो मनीस दुबावीन प्रमाणीक आनी जिवो उत्तलोच. पूण एका मनशाक एक जबरदस्ती करपी आनी रगत वावुरपी पूत आसत जाल्यार आनी हो पूत असलें एक कर्तूब करीत जाल्यार, बापूय आपूण असलीं कर्तुबां करिना जाल्यारूय म्हणजे तो पूत दोंगरांचेर वचून जेवूंक फाटीं सरना. आपल्या पेल्याचे पोतिनी परद्वार करूंक ओडून वता. गरिबांक आनी गरजेवंतांक जुलूम कोत्ता. चोरून काडटा. गहाण घेतलोलें पोत्तून दिता. कुड्ड्या देवांक दोळे उबारता. कांटेल्याची कर्तुबां कोत्ता. उश्णें दिवन लाभ घेता. रिणाचेर व्याज मागता. अशें जाल्यार असलो मनीस कधीच जिवो उच्चना. ही सगळीं खोटेपणां केल्या उपरांत तो मोगतलोच आनी ताचें रगत ताका भुजतलें. पूण परतेंच त्या मनशाक एक पूत आसत आनी हो बापायन केल्लीं सगळीं पातकां पळोवनूय ताची वाट धरिना. दोंगरांचेर वचून जेविना. इस्रायलाच्या कुड्ड्या देवांक आपले दोळे उबारिना. आपल्या पेल्याचे पोतिनीक परद्वार करूंक ओडून व्हरना. कोणाकूच जुलूम करिना. गहाण घेयच ना. कोणाचें चोरून काडिना. भुकेल्ल्यांक आपलेंच जिवीत जेवण दिता. विंगल्यांक न्हेसूंक पांघरूंक दिता. कसल्याच खोटेपणाक आपलो हात लायना. उश्णें दिवन लाभ घेना. रिणाचेर व्याज मागिना. म्हज्या कायद्या प्रमाणें चलता आनी खऱ्या मोन्यान म्हज्या आज्ञांक पाळो दिता. अशें जाल्यार आपल्या बापायच्या पातकां पासत तो मोडचो ना. तो जिवो उत्तलोच. पूण ताचो बापूय जाल्यार तो जुलूम कोत्तालो. दुसऱ्याचें चोरून काडटालो आनी आपल्या लोकां मोदें बरें कितेंच करिनासलो देखून तो आपल्या गुन्यांवांत मोडटलो. तरी तुमी म्हणटात, कित्या पासत बापायचो गुन्यांव पुताचेर पडना? पूत समूत पालून आयला आनी प्रमाणीकपणान चलता जाल्यार सगळे म्हजे कायदे पाळून आयला आनी तांचे प्रमाणें तो वागला तर तो जिवो उत्तलोच. ज्या मनशान पातक केलां ताका मरण फावो जाता. बापायचो गुन्यांव पुताचेर पडचो ना आनी पुताचो गुन्यांव बापायचेर पडचो ना. प्रमाणीक मनशांचें प्रमाणीकपण ताचेंच जातलें आनी नश्ट्या मनशांचें नश्टेपण ताचेंच. पूण नश्ट मनीस आपणें केल्ल्या सगळ्या पातकांक पाठ करीत जाल्यार, म्हजे कायदे सांबाळीत आनी समूर्त पाळीत आनी प्रमाणीकपणान चलत तर तो जिवो उत्तलोच. तो मोडचो ना. ह्या फुडें ताणें केल्ल्या पातकांचो हांव हिशोब घेवचो ना.
ताच्या बऱ्या कोडण्या पासत तो जिवो उरतलोच. नश्ट मनीस मरून गेलो जाल्यार म्हाका संतोश भोगता म्हूण दिसता तुमकां? उलयता तो सर्वेस्पर देव. केन्नाच ना. आपलें नश्टेपण सोडून दिवन तो दिवो उरलो जाल्यार की म्हाका अदीक संतोश भोगता. पूण प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपणाची वाट सोडून दिता आनी खोट्या मनशांच्यो कांटाल्याच्यो चाली धरून वायट तें कोत्ता जाल्यार तो जिवो उरतलो. सगल्या ताच्या आदल्या प्रमाणीकपणान केल्ल्या कामांचो आनीक उगडास उरचो ना. तो अविस्वासी जाला आनी अशें पातक केलां देखून तो मरतलोच. पूण तुमी सांगात, सर्वेस्पर कोत्ता तें सारकें न्हय? इस्रायलाच्या घराण्या म्हजें आयकात. हांव कोत्तां तें सारकें ना म्हूण दिसता तुमकां? वो परतेंच तुमी कोत्तात तें की सारकें ना म्हणचें? जेन्ना प्रमाणीक मनीस प्रमाणीकपणाची वाट सोडून दिता आनी वायट तें कोत्ता आनी असो मरता, ताणें केल्ल्या वायटा पासत तो मरता. तशेंच जेन्ना खोटो मनीस खोटेपणाची वाट सोडून दिता आनी म्हजे कायदे पाळूंक लागता आनी प्रमाणीकपणान चलता, तेन्ना तो आपलोच जीव वाचून दवरता. आपणें आदीं केल्ल्या पातकांक पाट करूंक ताणें विंचून काडलें म्हणटच तो जिवो उरतलोच, तो मरचो ना. तरी आसतना इस्रायलाचें घराणें अशें सांगता, सर्वेस्पर कोत्ता तें सारकें ना. इस्रायलाच्या घराण्या हांव कोत्तां तें सारकें ना? परतेंच जाल्यार तुमी कोत्तात तें की सारकें ना अशें म्हणचें न्हय? ह्या पासत इस्रायलाच्या घराण्या तुमचे मदल्या एकल्याची आपआपल्या करण्या प्रमाणे हांव झडटी कोत्तलों. उलयता तो सर्वेस्पर देव. तुमचें जिवीत बदलात, तुमच्या सगल्या खोट्यापणाक पाट करात. तांकां लागून कसलेच तरेचो गुन्यांव तुमकां आसचो न्हय. तुमी केल्यान तीं सगळीं पातकां झाडून उडयात. तुमकां एक नवें कालीज आनी एक नवें मन जोडून घेयात. कित्याक म्हूण तुमी मरूंक सोदतात? इस्रायलाच्या घराण्या, कोणाच्याच मरणान म्हाका संतोश भोगना. उलयता तो सर्वेस्पर देव. देखून जिवीत बदलात आनी जिवी उरात. देवाचें उतर हें.